मोगाच्या भावा भयणींनो, शिवत म्हणून आमी एक ही ओळ आयकल्या, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. म्हाका दिसता हे ओळीन खूब जाणबाय आसा. ही ओळ खूब मोलादीक. जेन्ना आमी बापा लागीं मागता जेजू नांवीन तें आमकां कितें मेळटलें. एक दीस अशें घडलें, एका इगोर्जीक पाद्रीकार आपल्या ऑफिसांत बसून आसलेलो आनी आपलो वावर कोत्तालो. तेन्ना एक मनीस आयलो, म्हणूंक लागलो, फादर म्हाका बाप्तिस्म दी. ही उतरां आयकून तो पाद्रीकार घुस्पलो आनी ताच्या थोडी प्रश्न विचारली. तुजें नांव कितें, तूं खंयसून आयला, तशेंच तुका क्रिस्त धर्माची म्हायती आसा वा तुमकां कितें मागणी येतात धर्माची. आनी ताणें म्हणलें, फादर म्हाका कांयच म्हायती ना धर्माची, म्हाका मागणी म्हणटा म्हाका ताचें कांयच खबर ना. तेन्ना फादरान म्हणलें, तुमकां धर्माची कांयच म्हायती येना तर म्हाका तुमकां बाप्तिस्म दिवंक येना. ताणें मागीर त्या मनशान म्हणलें, फादर हें खरें की म्हाका धर्माची कांय म्हायती ना, तशेंच म्हाका कोण मागणी येनात, पूण म्हजी आनी देवची एक भेट जाली आनी तेन्ना हांवें जिवीत बदल्लें. आनी तशें अशें घडलें म्हणटा, हांव खासदारी, म्हाका बायल भुरगीं आसात आनी ताचो खूब मोग करतालो. पूण एक दीस अशें घडलें, म्हाका वायट इश्ट मेवलें आनी त्या बरोबर हांव पिवोंक गेलो. सदां पिवोन घरा येतालो आनी घरा येवन खूब कुटुंबाक त्रास दितालो. हें जायते म्हयने घडलें. पूण एक दीस म्हाका एक क्रिस्ती इश्ट मेवलो आनी ताणें म्हाका एक पवित्र पुस्तक दिलें, नवो करार, आनी तें वाचूंक लागलो. आनी म्हाका ही ओळ मेवली जी आतां वाचल्या. जर आमी बापाले कितेंय मागलें जेजू नांवीन तें म्हाका बाप दितलो. आनी त्या ओळीचा नियाळ केलो आनी मागीर मागणें केलें. देवाक मागणें केलें, बापा म्हणलें म्हजें जिवीत बदल, हांव खूब त्रासांक पडलेलो आसा. आनी त्या वेळार भितर कितें जालें म्हणटा, हांवें जिवीत बदललें. देखून हांव आयलां ह्या वेळार तुमच्या ऑफिसांत म्हाका बाप्तिस्म दिवं, म्हाका क्रिस्तांव करूं. तें जेजून म्हजो मोग केला आनी ताचोच मोग हांवें अनुभवला. तें हांवें जेजूच्या नांवीन बापा लागीं मागलें आनी बापान म्हाका तें दिलें. बाब भयणींनो, म्हाका दिसता हे उलयन खूब जाणबाय आसा. जेजूचें नांव एक नांवाची एक पदवी आसा, बळ, शक्ती आसा. आनी जेन्ना आमी बापाले कितेंय मागता जेजूच्या नांवान मागता तेन्ना आमकां कितें मेळटलें. कित्याक जेजू जावन आसा एक आमचो इश्ट, आमचो देवूय. आनी जें आमी मागता भावाता ताच्या नांवान आमचो बाप सदांच आमकां दितलो. थोडी जाणबाय आमी समजून घेवन ताचो नियाळ करुया आनी जेन्ना मागणें करता ताच्या नांवान मागुया. अशें केल्यार आमची मागणी आमचो बाप सदांच आयकतलो आनी जी आमकां फावो आसा तें आमकां दितलो.